गुड आफ्टरनून गाईज, वेलकम बॅक टू अ ब्लॉग. सो जस्ट आता आम्ही वयता डॉक्टराकडे. आईक म्हणजे सकाळच्यान न्हू केन्नाच्यान दुखपाक लागले. सकाळच्यान म्हणून लागले मातशें अशें दुखता म्हाका. मागीर तिणें बेगीन जावना, मागीर लेट सांगलें अशें 11 सुमार सांगलें म्हाका तिणें 11 सुमार. सो मातशें आपल्याक अशें दुखता म्हणून लागलें चॅस्टा कडेन. सो मागीर तिका सगळे लिनाक न्हूचे ते म्हणाले जिऱ्याचे आनी बडिशेपाचें उदक करून दी, वात बीन येयला जाल्यार कशें खबर ना. सो तरी सुद्दां दुखता म्हणाले. सो म्हटलें सोमतें व्हरया डॉक्टरागेरूच. सोमतें 12:30 जाल्ली. 12:30 जावन गेलीच ना म्हणजे 1:45 जाल्या. सो डॉक्टराक कॉल करता, मातशें डॉक्टर राव येता म्हणून. सो पयलें चॅक करया कशें कितें प्रेशर अप डावन जाला काय, वात येयला काय कित्याक खातीर खबर ना. काल तिची एक टॅबलेट मिस जाली प्रेशराची, मे बी बिकॉज ऑफ दॅट काय खबर ना. चॅक करता डॉक्टर पळोवया. ते जायना आसलें साडी बीन न्हेसपाक. म्हटलें तशेंच आनी लेटूय जातलो. एक तशेंच घेवन येयला आमी. मातशें दोळे बीन तांबडे जाला. हां एसिडिटी न्हू रे, वात कहो येयला आसतलो मे बी तिचे. वाय कसो तो ती नाका म्हणटा डॉक्टर, आसूं न्ही म्हणटली. पूण तरी पूण चलतली मातशें वॉकिंग करता हॉलानूच, मातशें कमी जायत काय म्हणून. आनी दनपारां जाल्यार मागीर डॉक्टरूय नासना न्हू, खंय व्हरतले. हय, मागीर तो हाफ डेच आसता सकाळचो, मागीर दनपारां दुसरी आसता कोण. सो तिका सद्दां एकूच डॉक्टरा कडेन दाखयता म्हणून म्हटलें चल चॅक कर. आनी एक 15 दिसांनी आमी वचपाचीच आसली रुटीन चॅकअपाक तेंचे. म्हटलें आतां चल पळोवया. मातशें जाम मातशें चल पळोवया. बरें आसता मगे किस जाता. फाटल्या सायडीक दुखता. डॉक्टर गावल्या पूण आमकां म्हणजे टर्न मारून वयचें पडटलें न्हू काय भितरल्यान. कशें कितें या डॉक्टर कितें सांगता पळयता. सद्या ट्रॅफिकूय आहा, जेन्ना बेगीन वचपाक जाय तेन्ना ट्रॅफिक गावता. बाय फूल ट्रॅफिक भरला. हय आं राव सांगला. आनी जस्ट आमी हाडपाचें आसलें न्हाणोवपाक. भाभी येयल्ली, ती म्हणाली आपण पळयता तूं सुशेगाद वचून या म्हणून. काय म्हणना तिणें तुवें तुमी सुशेगाद वचून या, रावता तशें काय येना म्हणली. सो ती हा ना न्हाणोवचें ना, बसतली ती. तर येता पळय आमगे रांदपाक हेल्प करता. तेका सांगला मातशें बायक हें बीन बॉयल करून दी म्हणून. ताती उरलं दवरलेलें रे, जालें की दितलें तें. आनी भाभी मागीर बरयता ती, बरयतलें मातशें. हय दितली. सो चलो पळोवया कशें कितें जाता. पावकेरा कडेन पावले आमी. आमकां पावूंक जाय 3 बिल्डिंगां कडेन, डॅल्फिनो कडेन. ट्रॅफिक सद्या हा दनपारचें जशें ट्रॅफिक नासता तर दनपारां ट्रॅफिक स्टार्ट. हें ब्रिजाचें काम चालू आहा म्हणून. सद्या हांगा पावला ब्रिजाचें कामे पावलें मरे. हांगा सुद्दां कनेक्ट केलें न्हू, हांगा सुद्दां पावलें जालें न्हू. सद्या पळय मिक्सिंग हल्लाचो चालू आहा. चलो पळयता कितें आहा. डॉक्टर सांगता तुमकां अपडेट दिता मागीर. सो डॉक्टरा कडेन वचून येयले आमी. सो जालें चॅक बीन केला. तिका सांगता गाडयेन बसता पळय मगे. सो जालें वचून आयले आमी. चॅक बीन केलें. एक जावन पावले आमी न्हू रे. लेट जालो मातसो तरी पूण डॉक्टर रावलेलो. सो मागीर डॉक्टर म्हणाले लेट कित्याक पावले. आनी जाल्यार डॉक्टर ना म्हटलें अचानक येवचें पडलें म्हणून. मातशें मागीर तर काय म्हणना रे तेणें. मागीर आईक चॅक बीन केलें आनी तिका 2 इंजेक्शन दिलें. 2 दिली न्ही घेवपा. हांगा हें पळय हांगा आसा, हांगा दिला आनी थंय. आं रिजन म्हणजे लायक ते कितें टॅबलेट घेता ते एस्कोस्प्रिन कितें तर ते आहा पळय ते डॉक्टरान दिलेले आसलें. दनपारच्या टायमार घेता. तितूनय मे बी ती एसिडिटीचें कशें कितें जाता म्हणटा तो. नॉर्मल न्हू म्हणटा, तितूनच म्हणटा ते टॅबलेटीनच फ्रेंड्स. सो त्या टॅबलेटीच्या वांगडा आनी एक सिरप बीन दिला आनी टॅबलेटी दिला 20 दिसाच्यो. आनी एक 8 दिसांनी परत हाड सांगला चॅक करपाक. आतां तिका सांगला मातशें बरें दिसतलें. आतां घरा गेलें की तें मेडिसीन कितें घेवपाचें आनी 1 वरां काय खावप ना. तें घेवन मागीर 1 वरान जेवपाचें सांगलां. आनी मातशें स्पायसी मातशें अशें तीख चान्नीचें खावं नाका सांगलां. आतां जेयता आसतना मातशें दुदाचें कशें हितून जेय सांगलां. ना म्हाका एसिडिटी दिसता कित्याक ह्या दिसांनी मरे कंटिन्यू मातसो भायर बीन आसलें न्हू टायम जेवणाचें बीन मातशें जालां आमचें. खातीर मातसो एसिडिटी इफेक्ट जालो आसता. म्हाकाय मातसो फील जातालें कित्याक उदक कंज्यूम जायना. उदक पिवंक गावना कशें भायर रानांत. आतां डॉक्टर परत वयता आसतना परत विचारपाकूय येयलो रे न्हू. सो डॉक्टर बरो तो मातशें येयला आनी विचारता. आतां मातशें बरें दिसता आमगे काय म्हणून. इंजेक्शन बीन दिलें न्हू, मातशें रेस्ट कर सांगलें 12 मिनट 5 मिनट जालें थंयच. मागीर उठयलें तिका सगळें न्हिदेलेलें थंय तेन्ना. आतां परत विचारतालो कशें दिसता. आतां बरें दिसता न्हू, बरें दिसतालें म्हणलें. सो चलो आतां पळयता. आतां मेडिसीन एमटी स्टमकाचें दी सांगलां, सिरप बीन दी सांगलां
मागीर तिका एक वरान जेव सांगला आनी आयज सांगला तिका बेश्टे अशें तिकसाणेन जेवनाका हांगला बेश्टे अशें नॉर्मल भाजी नाल्यार बेश्टे दुदान कशें जेव सांगला कितें चल पळोवया आतां कशें कितें दिसतलें बरें भाभी कॉल केलं बाबीन हेज्या खातीर न्हाणोवपाक गेला न्हू तिच्या बायच्या खातीर न्हू सो कितें कशें कितें जालें काय म्हणून विचारपाक रे बरें दिसता काय कितें जालें काय असं माझ्या काबार झालं कितें फायनाट काय खबर ना तुका खबर आसतलें. 8-10-20 सो फार्मासीन वयता फ्रंसाचे कितें टॅबलेट उरला फायन हाडटा ते घेता सांगता ह्यो काय मागीर हाडटा ना सांजचे येवन फ्रंस चल चल आतां राव नाका चल आमी जेवता बाय न्हिदला म्हणून सांगता जेवून जेवता आमी येवच्या पयलींच बाय न्हिदल्या बाबेक म्हणल्यार तूं वच न्हाणोया नाका म्हणून तरी बरें तेल काडून आमी तेल काडून म्हाका बरें न्हाणून जावचें ना काढलं दिसतं ना काडूं नाका सो बायक बाबीनच भरयलें बरोवन अर्दे जेयले खान न्हिदलें मागीर सो जेवता तेवूय रांदता तेवूय मातशें लेट गेले बायच्या हाती बीन सगळें पळोवन बीन आज प्लेन जेवण केलां म्हणजे भाजी बीन कांय करना आयजान कोल्ली घेतलेली पळय कोल्ली फ्राय केला स्टेफांची कडी आनी सॅलाडाक न्हू काकडी ना टमाटय ना टमाट कित्याक घालूं ना खबर ना तेणें काकडी काबार जाय काल लास्ट उरले तें घातलेली तूं आमकां ते डॉक्टरा कडेन व्हरून तूं डॅल्फिना जावन काकडी घेवंक शकता तो म्हणलें काकडी घेऊन डल्फिना जावं हां परत तुका गोवान येवचें पडटलें न्हू अरे देवा सो चलो जेवता आमी आई घातता मागीर हांगाच न्हिदल्या ती तिका अर्द वर झाला टॅबलेट दिला सिरप दिला न्हिद हांगा एक वरान तिका मागीर जेवण तिका मरे हें करता कड दिना म्हणटा दूद नाका म्हणटा आनी एसिडीन घातलें कडान दी म्हणटा शीत डॉक्टर म्हणटाले स्पायसी नाका तशें दुदाचे हितून बीन जे म्हणून बीन म्हणटा कडूच हाड कडानूच दी म्हणून कडान दिता ते पळय हांगाच न्हिदला आतां सद्या ती हांगाच न्हीद म्हटलें एक बाय उठच्या पयलीं आमी जेवण म्हणटा बायक बेश्टें बुचकळून काडटात ना टबान बायच्या बाय उठले की मागीर तुका उपास मागीर टायमूय लागता जेवपाक कल्ली आहा न्हू दोनूय हातीन जेवचें पडटा ब्लॉक पायन एंड करना मागीर स्टार्ट दोनूय हात यूज करचे पडटात कुल्ल्यांक आनी कल्ले तूं एका हातीन खाता हांव काटो फूल काटोय खाता कितें जालें माझार काय तो मुकलो आमचे मिकू सुद्दां काट्यांचे खायना काटे खायना फ्रांसीस काटे खायना कच्चे सुद्धा नसते खायना हां आवाज येयला बाय उठतात आमचे बहुत बरें आसलो थंयचे म्हाका यादूच ना जेवण बीन बसलेले बाय न्हिदल्या थंय जेवण बीन आमी काडलें आईक आतां उठयलें एक वर जावन मायज जालें तिका म्हणलें जी तिका डॉक्टरान कितें सांगला ना आयज तिका अशें स्पायसी दंपाचें बीन आतां कांयच जेवना बेश्टें दुदानूच जेवना सो हांवें चिंतलें कट मागीर कट म्हणलें कोण म्हणलें आमट सकयल दिली म्हणलें आमट कटान नाका बेश्टें तिका दुदानूच दी हें पळय जेयता जेयता मगे कितें जालें जायना जे दुदान जायना पेज जेयता तें जेय म्हटलें आनी उदें मशीन लावन दवरलेलें हांवें कपडे सकयल घालनाका आतां आमचे कपडे खूब भरला भायर ते भरोन वयर पावला सो आमच्या मशिनाक लायता पूण आतां कांय फायदा ना वत काय गेलें बायचें सगळें धुवन घातलां सुकोवनी हांगासर सगळें चल आतां आमचें मशीन बाय न्हिदलां तें मशीन बीन आमचें लावन घेता चलो पळयता हांव न्हावपाक वयतलें म्हटल्यार बाय न्हिदला बाय उठत जाल्यार टेंशन मम्मी न्हिदला तें सांजचोय हाड करला सो आतां कितें जालां ना अरावंड 2 वरां जाली लायट गेला लायटूच ना दोळच्यान आनी आमी अशीच बसला आतां आमकां माम बीन करूंक रेडी करपाक जाय आनी एक्चुली फार्मासीन वयतले आसले पण न्हावन बीन येयले मातशें रावले च्या बीन पिले आमी आनी आतां 7 कितें लायट गेली आतां 8:30 जायत येयली ऑलमोस्ट आतां हय 7च्या पयलीं गेली सो अरावंड 2 वरां जायत येयली लायटूच ना आमची पळय आतां कशें कितें करपाचें तें तुमकां काळखान ब्लॉग दिसताय का दिसनासतलें खबर ना बाय काळखान कितें करता पळय बायकी वाज येयलो ताका भितर बेडार बसयलेले फॅन बीन लावन वाज येता म्हणून आतां हांगा येयला बेश्टे वेफर्स दिला बेश्ट्यो खावपाक त्यो बेश्ट्यो चावता ताका दिता आनी हांव मातशें पळयता बायक भितर कितें खावपाक करपाचें सो जस्ट लायट येयला आनी हांव कशें म्हाकाच खबर ना बायन म्हणजे काळखान केस उठता कितें जाता न्हिदलेलें आत्तां उठला आनी बेगीन लायट येयल्ली मातसो बेगीन हें लायलें कुकराक लायलें बायचें जेवण केलें आनी मेन थिंग आतां परत लायट येता 5-10 मिनटां परत वयता अशें जालां बायचें जेवण कशें करून केलें जायत मातशें पोटेटो एड केला तितून फास्ट बरें येता ताकाय भूक लागला आनी मातशें हांव फार्मासीन वचून येता फ्रांसाचें मॅडिसीन घेवन येता चलो
सो थंयच्यान म्हाका यादूच नासली 11 जाय ती येयली आनी हांगासर ती 24 hours चालूच आसता फार्मासी फ्रांसाची न्हू टॅबलेटी खावपा जाले आनी तेन्ना म्हाका उदय वयता आसतना म्हणटालो डॉक्टराक व्हरोन आतां हांव वयता 8 ta 9 ta हांव सांजचें वयता सांजचें विचारलें आनी मागीर रातचें मागीर लायट बीन आसलें आनी हांव उरलें तशेंच वचपाचें सो आतां याद येयलें म्हाका आनी म्हणलें रोखडें वचून येता उदयच्यान लायट यो वच चालू आसलें आनी अजून कोण जेवना उदय बरयलें बायक आतां जस्ट हें न्हिदोवपाक सगळें रेडी करून दवरलां सो हांव रोखडें वचून येता फूल रात जाला 11 जाला आनी हांव वयता एकटेंच अलोन बाय हें न्हू काळे कुत्रे बसता हांगा हे मिकूच्या माजरांच्या फाटल्यान लागता आनी मिको आमकां आमच्या तेका भोंवन धांवता भियाता हांगा टॅबलेट घेवपाक लागून थंयच्यान सोदता हाय काय खबर ना तेणे सोदी हांगाच उरलें दिसता फायनली म्हाका गावलें आतां वयता चलो हायवेचेर